Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. माझे सगळे 240 सुमार आसा. सगळे वळवय सावयरे सातेरी भाट वेऱ्या सुद्दां व्हरता अशें. ह्या गांवांत वळवय सगळे टोटल म्हाजेच आसता. सगळे रेडी जाले. तशें लोकांनी तशें कांय करूना. चड व्हडलें हें करपाक हय मातशें व्हडलें करीन. त्या वर्सा मातशें ल्हानूच दवरलें. पूण लोकांचो तसो रिस्पेक्ट तसो आसा रे. रिस्पॉन्स आसा तुजो. ओके. म्हणजे उमेद आसा तुजी आजून करीना. एक जालो आनी मातशें रेटू वाडयलो तेंच्यांनी. रंग बी तसो मेळनासलो न्हू पयलीं आतां येवपाक लागलो. पयलीं स्टार्टिंगेक कांय नासलो रंग. तशें आमी वाडूंक शकना न्हू कित्याक लोकांचें पळोवचें पडटा न्हू. म्हणून सगळ्यांचें हें आसलें आसा. ह्या वर्सा आसा त्या प्रमाणे रेट तसोच घेवचो पडटा. लोक हांगाच्यान धरता. वाडोवपाकूय बरें दिसना कित्याक आसा तशेंच. म्हणजे पयलीं आमी कितें आतां भात दिवन व्हरताले न्हू लोक. पयलींची आमची परंपरा तशी आसली. भात हाडटाले आनी लोक व्हरताले. मागीर ते आतां सगळीं आतां नोकरी करपाक लागले म्हणटकच मागीर तेंच्यांनी पयशाचेच ठरयलें. आतां चडशे लोक पयशानूच व्हरता अशें. आमच्या वर्सान हांगाच व्हरता गणपती पळोवपाक येयलो प्लीज सांगचें पडटा हिंगा मातशें. आनी नंबरी घालतना वयता अशें. ओके. तुमी पयलो आतां गणपती आतां पळयलो सिलेक्ट केलो. ओके. आनी व्हडली मुर्ती आसा काय धाकटी आसा? तुमकां धाकटी हांगा माथ्यार व्हरून पावयता म्हणून धाकटी घातलो. सो दर वर्सा तुमी अशें पयलीं येवन ते सांगता तेंकां? हय सांगता. पळोवन वयता आमचो जाता पेंट चेंज करपाक जाय सांगून मेळटा मागीर. आनी अंदू कशें कितें आसा चवथीचें म्हणजे वातावरण? चवथी पळय आतां भट जी येतले काय ना तें खबर ना न्हू आतां.